विसा उपरांत तुमकां येवकार. वेलंकनी गोंयच्यान चडशे लोक वतात, मात थंय त्या लोकांक हॉटेलांनी रावपाक कितलेशेच पयशे मोडचे पडटा. सरकारान ह्या लोकां खातीर कितें तरी योजना करची आनी लोकांक आदार दिवचो म्हूण एनसीपीचो जुजे फिलिप डिसोजा मागता. आरडीएक्स ब्युरो रिपोर्ट. स्टार्ट जाल्या आनी आमचो वास्कोचो गोंयचो जायतो लोक हे ट्रेनीन आयज वालांकनीक गेला. हांव हें मागता की आयज ह्या वालांकनी ह्या सायबिणीचे हे तर गेले जाल्यार वालांकनी ते लोक आमची भाव भयणां बरी भाशेन पावची आनी बरे भाशेन पावोन जे तेंचे कितें एक विचार आहाय, तेंचे कितें नोवेनाक आयकोपाचें आहाय वो नोवेनां वचपाचीं आहाय, हें सगळें तेणें देवान तांकां बरे भाशेन करपा दिवची. कित्याक तेच भाशेन परत ती आपल्या गांवघराक परत बरे भाशेन पावची. आयज जेन्ना गोंयचो लोक जायतो वयता, आख्ख्या नोवेनाक वयता, फेस्ताकूय वयता, सो म्हाका जाय आसलें की गव्हर्मेंटान जेन्ना आमी आहले तेन्ना आमी उलयलोले की हाचेर जो वालांकनी जो लोक वयता थिंगा केसीफ एक बरी फॅसिलिटी आसची. आतां वालांकनीची हेजी फॅसिलिटी थिंगा आहा, पूण आनीक जेन्ना गोंयची जेन्ना गेले म्हणटकच जे प्रायवेट हॉटेलांनी वचोंक पडटा आनी जेन्ना प्रायवेट हॉटेलांनी भरपूर पयशे काडटा, जे वालांकनीचे तेंचे जे रूम आहाय तेचेर एक डिस्कावंट बरो आहा आनी चीप आहाय. सो हेच भाशेन आमच्या गव्हर्मेंटांनी एक वालांकनी थिंगा वचोन कितेंय तरी एक रूम म्हणजे बरे प्लेग्रीम बरे एक थिंगा कितें बांदचें आनी जो डिस्कावंटेड रेटाचेर थिंगा दिवचें. Consisted of 16 sleeper coaches, 2 AC 3-tier coaches and 2 SLR. I mean parcel ones attached. It has introduced 3 trains to Vailankanni in connection with the feast there. Today the first train left at 11:20 hours with around 1,300 passengers. The train was full to the capacity. And one more train, the regular train also left for Vailankanni today at 9 o'clock.